स्पीकर सर, ह्या संस्थेची ऍक्टिव्हिटीज हे डेली डे असा. खरं म्हणजे ही संस्था गोमंतक गोळ मराठा समाज आणि उटा संस्था ही सरकाराक 100% हेल्प करणारी संस्था. सरकाराच्यो जितले जितले येवजण्यो आजपर्यंत हाडिल्ल्यो आसात आणि हे जे कितें कोणी हाडला पळय न्ही ते खंयच्या सरकारान हालायत आनी अशात काडून ह्या समाजाक दिले ना. हे मेळोवपा खातीर ह्या समाजान आज 2 भुरग्याचे जीव त्याग केल्लो आसा. कादय भोगिल्ले आसा, उदकाचे फवारे घेतिल्ले आसा. याच विधानसभेचेर मोर्चो घेवन त्या वेळाचेर तुम्ही या विधानसभेत आमदार म्हणून आशिल्ले. हांव त्या एजिटेशनाचो एक सादो कार्यकर्तो आशिल्लो. आम्ही हे सगळे मागपा खातीर मागण्यो आणि त्या वेळाचेर आम्ही मागण्यो बरोवन घेवपा खातीर त्या वेळार सरकाराक भाग पडिल्ले आशिल्ले. आणि म्हणून तदनंतर सरकाराची जबाबदारी ह्या दोन्ही संस्थेने घेतली आशिल्ली. जी गोमंतक गोळ मराठा समाज ही संस्था ही एक या गोयची आणि या अनुसूचित जमाती भितरली एक मोठी संस्था.